गोंय सरकाराच्या प्रशासन खात्यान मंगळारा दीस राजीव गांधीच्या जयंती निमतान गोंय विधानसभा संकुलान आशिल्ल्या प्रशासन सचिवालयान राजीव गांधीच्या फोटवाक फुलां घालून सद्भावना दीस मनयलो. गोंय प्रशासन खात्याचे कामगार, सचिव, अधिकारी, गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री सावंत आनी हेर मानेस्त सद्भावना दीस मनोवपा खातीर हजर आसले. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सद्भावना दिसा निमतान अधिकारी तशेंच कामगारांक प्रामाणीकपणान काम करपाचो सोपूत दिलो. I take this solemn pledge that I will work for the emotional oneness and harmony of all the people of India, regardless of the caste, religion or language. I further pledge that I shall resolve all the differences amongst us through the dialogue and constitutional means without resorting to violence.